नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. गोयच्या सगळ्या भुरग्यां सांबाळ घराची इन्क्वायरी हायकोर्टाची चीफ सेक्रेटरीक ऑर्ड. खरेंच भुरग्यां सांबाळ करतात काय आनी कितें पुलिसाक घेवन तपासची. खात्याचो घाळपणा एक्सपोज. गोयचे खासदार सभापती दिल्ली मेळे अमित शहाक मायनिंग विधेयकांक नेट दिवंक लायता म्हूण खंय शहाचें उतर. खणमंत्री तोमरा बरोबरूय बसका. येता त्या संसद अधिवेशनात विधेयकाची तयारी. नुस्त्याचे ट्रेडरांक सदळ सोडूंक लॉबींचो दबाव. बंदी काडिना जाल्यार सिंधुदुर्गांत गोंयच्यो गाडयो बंद करपाची नितेश राणेची शिटकावणी. गोंयचे फिश होलसेलर रिटेलर म्हणटा बंदीन 10,000 बेकार. एफडीएची मार्गदर्शक तत्वां पाळटल्या नुस्त्याच्या ट्रकाकूच गोंयांत एंट्री. आरोग्य मंत्री म्हणटा कितलोय प्रेशर येवं फाटीं सरचो ना. जीएमसी कॅन्टीना खातीर नवी एजन्सी. आल्वारा कायदो लोकांक मालकी हक्क दिवकूच. रेव्हेन्यू मंत्री म्हणटा क्लियर टायटल आशिल्ल्यांनी फी भरपाची गरज ना. क्लास 2 जमीन फक्त वापरूंक मेळटली, विकूंक मेळची ना. आनी कोरोचे गैरहजेरीत प्लेयरांनी घेवंक जाय आशिल्ले चड कश्ट. मात प्लेयरांची बॉडी लँग्वेज सामकी बाद म्हणटा प्रुडंट फुटबॉल एक्सपर्ट फ्रांसीस डिसोजा. गोयची 78 सांबाळ घरां स्कॅनरा खाला. ह्या घरांनी 2,500 वयर भुरगीं खंयच्या आदाराचेर दवरल्यात ताची चवकशी करची म्हूण हायकोर्टान मुखेल सचिवाक निर्देश दिला. हातूंतल्या एकल्याय भुरग्याक जुवेनायल जस्टीस कायद्या खाला आलाशिऱ्याची गरज आसा असो आदेश ना. ह्यो संस्था खरेंच भुरग्याचो सांबाळ करतात काय ते नांवान आनीक कितें ते पुलिसांक घेवन तपासूंक लायला. खात्याचो कारभार एक्सपोज. गोंयांत निराधार भुरग्या कल्याणाच्या नांवान 78 संस्था सांबाळ घरां चलयतात. तांकां कोट्यांनी सरकारी अनुदानूय वता. मात ह्या संस्थांचे बाबतींत शॉकात करपी गजाल आतां उक्ताडार आयल्या. ह्या सांबाळ घरांनी खंयच्या कायदेशीर आदाराचेर भुरगीं दवरल्यात ते सरकाराकूच खबर ना. ह्यो संस्था खरेंच भुरग्या कल्याणाचो वावर करतात काय आनीक कितें ताची विस्वासार्हता तपाशिल्ली दिसना. कोर्टान सगळ्या गजालींचो पंचनामो केलो. NGO SCANचे जनहीत याचिकेचेर हायकोर्टान ऑर्डरीत निरीक्षण नोंद केला ते अशें. सांबाळ घरांतल्या एकाय भुरग्याचे बाबतींत जुवेनायल जस्टीस कायद्या खाला त्या भुरग्याक आलाशिऱ्याची गरज आसा म्हूण निर्देश ना. ही एक मोठी चूक. बायलां भुरग्या विकास खात्याक हें कशें कळूंक ना? लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान हें घडलां अशें म्हणूं नज. हो गंभीर प्रकार आसूंक शकता. वेवस्थापकी चूक म्हूण विशय वेलेवर सोडूं नज. भुरग्यांच्या जिवाक धोको आसूंक शकता. संशयास्पद संस्थांनी भुरग्यांचे वेगवेगळे तरेन शोशण जाता ही गजाल लिपिल्ली ना. ही भुरगीं कोणाची, तांकां सांबाळ घरांनी खंयच्यान हाडल्यात तें स्पश्ट ना. हो भयानक प्रकार बायलां भुरग्या खात्याक खबर ना हाचेर विश्वास दवरप शक्य ना. The High Court has observed that it should disband most of the child care institutions of Goa as children lodged there as children in need of care and protection are not in accordance with Juvenile Justice Act. The High Court further observed that it is not disbanding those institutions because some children may be genuinely in need of care and protection. चायल्ड वेलफेअर कमिटीन रिवर्स व्हेरिफिकेशन सुरू करून ह्या सांबाळ घरांनी सध्या रावपी भुरग्यांक आलाशिरो आनी संरक्षणाची गरज आशिल्ल्या भुरग्यांक सारकी वागणूक दिता काय ना ते तपासचें म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिला. हायकोर्टान आनीकूय कांय निर्देश दिल्यात ते अशें. भुरग्या सांबाळाची गरज संरक्षण दिवपा विशीं बायलां भुरग्या विकास खात्याचे कारभाराचेर मुखेल सचिवान इन्क्वायरी बसोवची. ही इन्क्वायरी वेवस्थापकीय पावण्यारूय जावची. पुलिसांची मजत घेवन प्रत्येक भुरग्या सांबाळ घरांची विश्वासार्हता तपासची. गोंयच्या 78 संस्थांनी 2,500 वयर भुरग्यांक खंयच्या आदाराचेर दवरल्यात ताची मुखेल सचिवान चवकशी करची. भुरग्यांक आलाशिरो दिवंक म्हूण सुरू केल्ली ही सांबाळ घरां खरेंच हो वावर करतात काय ते नांवान आनीक कसल्या गैर गजालींनी घुस्पल्ल्यात ते पुलिसांक घेवन तपासचे.
The High Court has adjourned the matter for 27th November for reporting compliance of all the directions. With Tukaram Marathe, Mukesh Kumar for Prudent. गोयचे मायनिंग बेगीन सुरू करूक चालू आशिल्ले कायदेशीर प्रक्रियेत नेट दिवपाचे शिनाल खंय बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहान दिला. गोयचे दोग खासदार आनी सभापती दिल्ली ताका मेळ्ळे उपरांत खंय अमित शहान संबंधिता कडेन उलोवपाचें उतर दिलां. हे शिष्टमंडळ खणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमराकूय मेळून आयले. येत्या त्या लोकसभा अधिवेशनात विधेयक हाडपाचे यत्न चल्ल्यात. बीजेपीचे आमदार आनी कोर ग्रुपाचे सोमारा जाल्ले बसकेत मायनिंगाचो फॉलोअप करपाक दिल्ली वचपाचो विशय आमदारांनी लावन धरिल्लो. ते उपरांत गोयचे तिगूय खासदार सभापती प्रमोद सावंत आनी मंत्री निलेश काब्राल बिरेस्तारा अमित शहाक मेळपाक दिल्ली गेल्ले. मात बिरेस्तारा मिटींग जाली ना. शुक्रारा विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावयकार आनी प्रमोद सावंत अमित शहाक मेळ्ळे. गोयचे मायनिंगाचे कायदेशीर प्रक्रियेक नेट दिवंक संबंधीत मंत्र्यांक सांगता म्हूण खंय अमित शहान उलोवन दाखयला. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह यांका मेळ्ळे. तांकां एकूण सगळ्या विशयाची कल्पना दिली. त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकार यांनी जे लेटर बरयलां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक तेजे संबंधाची कल्पना दिली. त्यांनी हे विशय एक्सपर्टायज करपाच्या नदरेंतल्यान जे कितें जेंका कोणा कडेन उलोवपाक जाय ते संबंधान ते उलयल्ले आसा. शिष्टमंडळ शुक्रारा केंद्रीय मायन्स मंत्री नरेंद्र सिंग तोमराकूय मेळ्ळे. येता ते लोकसभा अधिवेशनात खासा विधेयक हाडपाचे यत्न चल्ल्यात. मायन्स मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची भेट घेतली. एकूण सगळ्या परिस्थितीची कल्पनाय तांकां आमी दिल्ली आसा. फायल जी आसा ती फायलीच्या संबंधान लिगल ओपिनियन घेवन जे कितें फुडें करप कशा पद्दतीन मुखार वचप हे प्रोसेस चालू आसा हे तेणी आमकां सांगलें. आमकां विश्वास आसा की हो प्रश्न सुटावो जावपाच्या नदरेंतल्यान सेंट्रल लिडरशिपी कडल्यान आनी गव्हर्नमेंटा कडल्यान जे प्रयत्न गरजेचे आसा ते प्रयत्न चालू आसा. आमची सगळ्यांचीच इच्छा आसा की येता त्या अधिवेशनांत ते येवपाक जाय आनी त्याच नदरेंतल्यान ते खरें म्हणजे सगळे प्रयत्न आमचे आसात. सुप्रीम कोर्टाचो हे आशिल्ल्या कारणान कायद्याची जी बंधनां आसात तातूंतल्यान वाट काडून हो प्रश्न सुटावो करपाक जाय आनी तोच प्रयत्न आसा तो आतां एकूण चालू आसा. नोव्हेंबर सुरू जालो तरी मायनिंग सुरू जावपाची चिन्नां नाशिल्ल्यान गोंय भाजपाचेर दबाव वाडत आसा. शुक्राराक गोंय भाजपाचे एक डेलिगेशन अमित शाह आनी नरेंद्र सिंग तोमराक मेळ्ळें. मागणी तीच मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू करपाची. मात ठोस अशें कांयच मुखार वचना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. गोंयांतली नुस्त्याच्या आयाती वेली बंदी फाटीं घेतली ना जाल्यार गोंयची एक्कूय गाडी सिंधुदुर्गांतल्या फुडें वचूंक दिवचे ना म्हूण सिंधुदुर्गांतलो आमदार नितेश राणेन शिटकावणी दिल्या. सिंधुदुर्गांतल्यो नुस्त्याच्यो गाडयो गोंयच्या चेक नाक्याचेर आडायतात म्हूण राणेची ही शिटकावणी. भायल्या राज्यांतले LED पर्सीन फिशींगवाले खंय सिंधुदुर्गांतलें नुस्तें लुटतात म्हूण गोंयांक शिटकावणी. सध्या लोक बरें नुस्तें पसून फॉर्म्युलाचे भंयान घेनात. नुस्त्याचो भंय आनी गैरसमज पयस करूंक FDAन सगळे नुस्त्या मार्केटांनी लॅब घालचे म्हूण होलसेलर आनी रिटेलरांची मागणी. FDA होलसेलरांचें रजिस्ट्रेशन मागता. मात रजिस्ट्रेशना खातीर गरजेची NOC PD आनी म्युनिसिपालिटी दिना म्हूण होलसेलरांचो आर्ग्युमेंट. सरकार आनी विरोधकांनी एकठांय विशय तडीक लावचो म्हूण अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम उलयला. FDAन गोव्यान हो फीश इम्पोर्ट बॅन केल्लो आसा. तशेंच गोव्यान जो फॉर्मेलिन इश्यू आसा हेजेर आयज मारगांव फीश होलसेल मार्केटान प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तेजे हे इश्यू जाता आसतना परते FDAन आमचे बंदी केली. तुमी ट्रेड लायसन्स काडा, FDA लायसन्स काडा, हे लायसन्स काडा, नाजाल्यार तुमकां नुस्तें हाडपा दिवचें ना, विकपा दिवचें ना. आमी आमचो प्रोसिजर चालू केलो आनी FDAन एप्लाय केली लायसन्सा खातीर. फाटले 30-40 वर्सां ही एक्टिविटी मडगांव चलता. पिकअप स्टँड देन PDA मार्केट, पिकअप स्टँडच्यान PDA मार्केट आयली, होलसेल मार्केट मागीर सुरावली आयली. इतले वर्सां नुस्तें विकता आमी सफो टॅक्स दिता SPDAक. मार्केटान नुस्तें विकता तो टॅक्स दिता. SGPDA जेन्ना आमी FDAक लायसन्स एप्लाय करपाक गेले आमचे मेंबर FDA म्हणपाक लागले तुमी म्युनिसिपालिटीचेर NOC हाडा, PDA कडेन NOC हाडा. इतले वर्साचो एसोसिएशन हे नुस्तें विकता, नुस्तें एक्टिविटी चलता, सगळ्यांक खबर आहा. MMCन आमकां डिनाय केली NOC दिवपाक. आतां परते सांगता 9 तारीखेक तांची मिटींग आसा. ते मिटींगे भितर डिसायड करतले खरें NOC दिवपाक जाय काय नाका. PDAन आमकां NOC दिवना. FDAक जेन्ना आमचे मेंबर एप्लाय केले लायसन्साक ते लायसन्स आमचो तेणें कॅन्सल केलो.
FDAची एक ऑफिस इमिडिएटली सबन गोंया मार्केटान घालपाचें. व्हडली व्हडली मार्केट आसा, म्हापसा, फोंडा, वास्को, पेंजीम, मडगांव, सावर्डे, खंय मार्केट आसा थंय घालात तुमी एक ऑफिस. आमकां मल्टी लॅब नाका. सद्याक इमिडिएटली हो सुटाव जावपा जाय जाल्यार, हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय जाल्यार तुमी इमिडिएटली एक लॅब घालपा जाय. आमी हे रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन. आमचो सरकारा कडेन आनी कसलो आमी तांकां ब्लॅकमेल करना, आमी तेंचे प्रेशरू घालना. हो तो आज आमचे 5 ते 10 हजार लोक बेकार पडलेले आसात. ऑपोजिशन, रुलींग सगळे बसून हो सुटाव इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन लोकल कोण ते हेजे लागलेले आसा हेतून एंगेज जावन आसात हे धंद्या भितर, तांचे आज जॉबाचो प्रश्न जावन पडलेलो आसा. नुस्त्याचे ट्रक भितर सोडूंक कितलोय प्रेशर येवं फाटीं सरचो ना. FDAच्या मार्गदर्शक तत्वां कडेन कसलीच तडजोड जावची ना म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केला. बांबोळे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचे कामाचें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. GMC कॅन्टीना खातीर नवी एजन्सी थारायल्या. GMC स्टुडंटांक एडमिशनाक बँक गॅरंटी सध्या तरी स्थगीत. एके वटेन इन्सुलेटेड कंटेनर नाशिल्ले ट्रक चेक नाक्यार आडयतात, जाल्यार FDA रजिस्ट्रेशन नाशिल्ल्या ट्रेडरांचो धंदो बंद केला. मार्केट आनी सुकसुकाट पडिल्ल्यान ट्रेडर लॉबीचो सरकाराचेर दबाव. मात आरोग्य आनी FDA मंत्री तेम दाखयता. गायडलायन ट्रका भितर सोडपाचो प्रश्न येना. कितलोय त्रास जावं, गोंयची जनता आमच्या बरोबर आहा, कित्याक गोंयची जनतेक बऱ्यापैकी नुस्तें जाय आनी गायडलायन फॉलो केल्ले आमकां लोक जाय. आनी ह्या तरेचे गोश्टी प्रेशर टॅक्टीक काय उपयोगाचे ना. जाय ते प्रेफरन्स घ्या, जाय ते कितें जाय ते केल्यार उपकारता. GMCचे स्टुडंट्सांक एडमिशनाक बँक गॅरंटी लागची ना. निर्णय स्थगीत दवरला. बँक गॅरंटी आनी एडमिशन लिंक करचे ना. कॅन्टीना खातीरूय नवी एजन्सी थारायला. पूण बँक गॅरंटी आनी तुमचे आमी जे फायलीर आमी जे निर्णय घेतलोलो ते निर्णय अभेन्सान दवरपाचो कारण एकूच कारण हांव ते बँक गॅरंटी आनी एडमिशनाक लिंक करूंक सोदिना आनी ते अभेन्सान दवरला. कित्याक भुरग्यांनी रेप्रेजेंटेशन केल्लें आनी ते रेप्रेजेंटेशन नजरेक घेवन आमी हे निर्णय घेतलो. कॅन्टीनाचो इश्यू कितें जाला? आमी रावल्या कित्याक नवी कंपनी आमी रावल्या कित्याक मेन म्हणजे कितें जाला ते कॅन्टीनाची जायत्यो कंप्लेन येता. भुरगे थंय खायना, ते सबस्टँडर्ड थंय जेवण वाडलें वयता. म्हणूनच आमी रावला मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेंचे सेक्रेटरी कडेन चर्चा करून आमी एक नवीन एजन्सी आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्ले आसा. हांव रावला तेंच्या माध्यमांतल्यान ती फायल परत येवपाक, म्हणजे सगळे न्यूट्रिशन आनी कॅन्टीन त्या कंपनीच्या माध्यमांतल्यान चलयतले आनी भुरग्यांक विदीन 60 days ते इम्प्लिमेंट करूंक जाय तशें आहा ते ऑर्डरीन. आनी ते फक्त फायल येतकूच ताबडतोब आमी ते मार्गार आमी लायले. सगळे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय HSCCचे माध्यमांतल्यान बांदतले. कांदोळे हॉस्पिटलाचें काम तांकां दितले. फुडें वयता ह्याच तरेन आमी आरोग्य क्षेत्रांत पावलां घेता, ज्या माध्यमांतल्यान आमी हे HSCCचे माध्यमांतल्यान आमी फुडें वचूंक सोदता. आनी एक फायल मूव जालें की नॉमिनेशन बेसिसचेर सगळे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहा ते HSCCचे थ्रू आमी बांदतले. कांदोलीचे हॉस्पिटल ऑलरेडी तांकां हँडओवर केल्लें आसा. इन प्रिंसिपल अप्रुवल गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा. ते बेगिना बेगीन चालू जातले आनी मदर एंड चायल्ड ब्लॉक ह्याच परिसरांत हाडपाचो आमचो प्रयत्न जाता. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत मदर अँड चायल्ड केअर ब्लॉक आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.